स्टुडंटाच्या गजाली ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. इश्टानो, संवसारांत क्वचितच अशी व्यक्तिमत्वां आसता जांचो प्रभाव आमच्या भितर एक सकारात्मक उर्जा तयार करता. तांचो सहवास सुद्दां आमकां मेळप म्हळ्यार आमच्या भोंवतणी एक वेगळोच सकारात्मक वातावरण तयार जाता आनी ताजो प्रभाव आमच्या व्यक्तिमत्वाचेर पडून आपुणूच आमचें व्यक्तिमत्व फुलता. अशेंच एक सकारात्मक उर्जा तयार करपी एक हसतमुख व्यक्तिमत्व आज आमच्या मदीं आसा. साखळेत जल्माक आयिल्ले साखळेचे सुपुत्र शिवानंद खेडेकर काका. काका नमस्कार. नमस्कार राधिका. काका, आता तुमचे साखळे भितर तुमकां सगळेच लोक वळखतात आनी तुमचो सहवास आज आमकां मेळ्ळो, तुमचे कडेन आमकां गजाली करूंक मेळ्ळ्यो, हे खरेंच एक आमचें भाग्य अशें आमकां दिसता. काका, तुमचे विशीं आमकां थोडें सांगा, म्हणल्यार तुमचें भुरगेपण कशे तरेन गेलें? तर राधिका, म्हजो जन्म सावयवेऱ्यां, फोंडा तालुक्यान सावयवेऱ्यां म्हणून जो गांव आसा थंय खेडे म्हणून एक डोंगराचेर ल्हानसो वाडो आसा. थंय म्हाजो जन्म 1955 सालान जालो. आनी थंय जें आमचें मूळ घर आसा हें आमचें 5 जाणांचें मूळ 5 कुटुंबांचें एकत्रितरित्या कुटुंब पद्दतीचें घर. आनी त्या घराचें महत्व म्हणजे त्या काळान ती वास्तू जी आसा, आमचें मूळ घर आसा खेड्या म्हणटा थंय, त्या नंतर हांव जेन्ना 6 म्हयन्याचो आसलो तेन्ना ह्या हरवळे गांवान जें रुद्रेश्वर देवस्थान आसा त्या देवस्थानाची बागायतीची देखभाल करपाची, बागायती निर्माण करपाच्या उद्देशान वडिलांक म्हाज्या हांगासर आपोवणें गेलें. आनी हांव 6 म्हयन्याचो आसतना वडील म्हाज्या हांगासर रुद्रेश्वर संस्थान पुरोहीत म्हणून तांणी ह्या गांवान म्हजो प्रवेश जालो. हय, सो तेन्नाच्यान तुमचें सगळें बालपण साखळे गांवानूच गेलें. तर 1956 पासून ते आज पर्यंतची माझी 65 वर्षांची वाटचाल ही सगळी ह्या हरवळे गांवान किंवा ह्या परिसरान गेली. माझ्या प्राथमीक त्या वेळार सुरवातीक घरानूच शाळा आसली. हे लिबरेशनाचे पयले थोडी वर्सां आसली. तर पहिली दुसरी ही माझ्या घरानूच भितर अजुनूय बोर्ड मुद्दाम दवरलेलो आसा. हांवें भिंतीक जनेलाक लायल्लो बोर्ड आसा ज्याचेर त्या वेळार 12 घडी आमी काडटाले, शिकयताले. तर अशा तरेच्या वातावरणान म्हाजें बालपण गांवांतल्या सगळ्या भुरग्यां बरोबर गेलें. आनी तेन्ना मागीर हांव जेन्ना 4थेक पावलो तेन्ना सरकारी प्राथमीक शाळा 64 थंय बांदली गेली हरवळ्या. हय. आनी काका, तुमी एक हौशी चित्रकारूय आसात. तुमची खुबशीं चित्रांय आमी पळयल्या, तशेंच खुबशे पुरस्कारूय तुमकां फावो जाल्या, खुबशे गौरव तुमचे जाल्या, सत्कार जाल्या. तर ही चित्रकला जी आसा, ह्या चित्रकलेचे वटेन तुमचें कशें वळप जालें? तर म्हाजें मगो शिक्षण सांगता हांगा प्रोग्रेस हायस्कुलान जालें. 11वी पर्यंतचें शिक्षण म्हाजें साखळे प्रोग्रेस हायस्कुलान जालें. आनी त्या काळान म्हणजे हें केन्ना सादारण 72 सालाची गोश्ट, तेन्ना हांगासर आमच्या स्कुलान म्हणा चित्रकला शिकयणारे शिक्षक नासले. त्या काळान मोठ्ठी ताका हें नासलें. पूण म्हाका मगो ल्हानपणा पासून म्हणजे चित्र काडपाची आवड अशें न्ही. तर चैत्र म्हयनो आमचो गुढीपाडवो आमच्या हिंदू धर्माचो सण. तर म्हजी आई म्हणा किंवा तुळशी समोर म्हणजे जी आमची चैत्रांगण घालताले, तर सगळे प्रकारची म्हणजे निसर्गाशी संबंधित अशा तरेचे म्हणजे सूर्य, चंद्र, शंख, गदा, पद्म अशा प्रकारचे सगळे जे विविध तरेची चिन्ह आता सगळे आमची शास्त्रान तर चैत्रांगण म्हणतात ते सगळे प्रकारचे म्हणजे मनशाक जे आवश्यक ज्यो गोष्टी जीवनान मनीस म्हणजे अनुभवता ते सगळे हेंचे म्हणजे मेन म्हणजे निसर्गाचें वर्णन. तर म्हाका मग आर्किटेक्चरल हेची खूब आवड आसली सांगता. खूब आवडटालें प्लानिंग करपाक, अशें घरां काडणें, विविध तरेची म्हणजे चित्रांनी आंखणी करून गांव म्हणा अशा प्रकारची रचना करणे. पूण म्हाजें गणीत वीक आसलेल्या कारणान ती बाजू म्हाका म्हणजे उपयुक्त नासली म्हणजे म्हाजे बुद्धिमत्तेक. आनी नेमकी योगायोगान जेन्ना हांव 11वी म्हणजे 72 सालान म्हाजी 11वी हांगासर जाली प्रोग्रेस हायस्कुलान. आनी आतां फुडें कितें करचें हो म्हाजे समोर प्रश्न आसलो. आनी तेन्नाच पेपराचेर एक जायरात आयली की कला अकादमी गोवा संलग्न मुंबय विद्यापीठ तर बॅचलर इन फायन आर्ट्स ह्या कॉलेज हो अभ्यासक्रम डिग्रीचो गोंयान सुरू करता. त्या वेळार जे स्कूल आसा न्ही मुंबय, इट वॉज डिप्लोमा. जे डिप्लोमा आसलो थंय फक्त आर्किटेक्चरल डिग्री आसली.
ओके. तर मुंबई विद्यापीठान आर्ट कॉलेज गोंयान सुरू केलें आणि ऑल पयल्याच ओव्हर वर्सा. इंडियांतलें हें चवथें कॉलेज तेन्ना 72 सालान. आनी तेन्ना हांवें थंय प्रवेश घेवपाचें थारायलो. एक मनान आयलें की थंय वचून हें करचें. त्या प्रमाण थंय वचून सगळें तेंची जें कितें चवकशी केली. पूण थंय एडमिशन घेवपाक मगो पुणा बोर्डाच्यो, महाराष्ट्रा बोर्डाच्यो एलिमेंटरी आनी इंटरमिजिएट अशा प्रकारच्यो 2 परिक्षा दिवच्यो लागताल्यो. आनी त्यो सहसा भायर महाराष्ट्रांत बी भुरगे शिकतना म्हणजे 11वी पर्यंत त्यो परिक्षा दिता म्हणजे विद्यालयान. पूण गोंयान सोय नासलेल्या कारणान म्हणा किंवा हांव गांवांतलो आसलेल्या कारणान हांवें त्यो 2 परिक्षा दिवंक नासल्यो. हां हां. तर थंय जेन्ना पयले आमी 250 भुरग्यांचो इंटरव्यू थंय जालो आनी सगळें जातकूच म्हाका अशें सांगलें गेलें की तुवें हे 2 परिक्षा दिवच्यो लागतल्यो 6 म्हयन्यांत, कारण ठरावीक वेळार परिक्षा आसताल्यो. आनी ते परिक्षेंत जर पास जाले न्ही जाल्यार तुमचें एडमिशन कन्फर्म, नाजाल्यार तुमकां सोडचो लागतलो हो कोर्स. आनी हे अटीचेर 72 हांवें त्या कॉलेजांत प्रवेश घेतलो. ओके. सो तेन्ना तुमी मागीर फायन आर्ट्साची डिग्री तुमी घेतली आनी मागीर फुडें तुमची वाटचाल सुरू जाली. आनी आमच्या म्हायती प्रमाणे तुमी पौरोहित्य सांबाळटाले, तो तुमचो वेवसाय, आनी चित्रकला ही तुमचो छंद. हय, ह्या दोगांयची तुमी सांगड कशी कितें सांगता. घालता? तर एक मजेशीर गोश्ट आसा. म्हणजे कशें हांवें जेन्ना म्हणजे 77 डिग्री संपादन केली, त्यानंतर वडील म्हाजे हांगासर 55 साला पासून हें पौरोहित्य सांबाळटाले. तेंच्या स्वभावाक लागून ल्हव ल्हव लोकांची येणें म्हणजे वाडत गेलें आनी हे सगळें 84 साला पर्यंत चलतालें. आनी 77 सालान नोकरी म्हाजी डिग्री म्हाजी पूर्ण जाल्या नंतर 78 सालान म्हाका सरकारी हातूंत भितर एक नोकरेचें हें आयलें. म्हाका डायरेक्टरान एक हें धाडलें की तुवें इंटरव्यू दिल्लो व्यक्ती तूं आसा, तर आपणाक तुका एक संदी दिवपाची हें आपल्या हातीन आसा. पूण आपल्या हातीन एकूच गोश्ट आसा म्हणजे कशें हांव तुका डेली वेजीस म्हणून हें दिवं शकता सद्या. जेन्ना पोस्ट सरकारी क्रिएट जायत तेन्ना फुडली वाटचाल तुजी घडूं शकता. पूण आपूण तुका 10 रुपया पर डे दिवं शकता. तुवें जाय तें करपाचें. आनी म्हाजो मेन विशय आसलो मगो हांवें टेंपल चर्चीस गोंयांत जी कितें परिसर आसा तर तेचेर जाल्ले पोर्तुगीज काळांतले जे कांय त्या वेळची बांदकामां म्हणा, पोर्तुगीज वास्तव्याच्या वेळार ज्यो चर्ची किंवा अशा प्रकारच्यो तेचे पयले हातून आदिलशाहाच्या वेळार मशिदी अशा हाचेर जी कितें कोरीव कामां म्हणा किंवा बांदकामाचे जे कितें हें आसलें हां. त्याचे विशिश्ट अभ्यास करून मगो मॉडर्न तेचें इम्प्लिमेंटेशन करणे, तेचे पासून वस्तू तयार करणे हें म्हाजें काम आसलें. तर हांव जाय तें करूं शकतालो. कित्याक सांगपाचें म्हाज्या म्हणजे डायरेक्टराची आनी म्हाजी दोगांयची डिग्री एकूच आसली. बरोबर. सांगता फक्त हांव अनएक्सपिरियन्स्ड यंगस्टर आसलो, तो अणभवी डायरेक्टर आशिल्लो. वयोवृद्ध आसलो. हय. हो फरक. ताका लागून तांकां तांणी म्हाज्यांतलो कलाकार वळखल्लो. त्या नंतर म्हाका मास्टर क्राफ्टून म्हणजे म्हाज्या हाता सकयल एक डिग्री घेतलेलीच भुरगीं आसलीं जी म्हाज्या हाता सकयल काम करता. तांचो मास्टर म्हणून म्हाका एपॉयंटमेंट मेळ्ळी. हां. त्या नंतर म्हणजे करता करता हांव टॅक्निकल एसिस्टंट म्हणून म्हाका पोस्ट मेळ्ळी, सिनियर डिझायनर. अशा प्रकारची म्हाजी एक 8 वर्सांची नोकरे संबंदीची वाटचाल. हां. आनी म्हाजो विशेश काम आसलें एक्चुअली दिल्ली 26 जानेवारीक जी परेड जातात तातूंत आमच्या गोवाचो फ्लोट. आनी प्रत्येक वर्सा दिल्ली प्रगती मैदानाचेर नेहरू जयंती दिसा 14 नोव्हेंबराक इंटरनॅशनल ट्रेड फेअर जाता जे रिप्रेझेंट गोवा करीत. अशा गोंयचे सांस्कृतीक दायज. सांस्कृतीक हें हय. जेचें प्रदर्शन थंय म्हणजे हें प्रदर्शीत करपाचें ही जबाबदारी म्हाजेर आसताली. हांव हांगासर डिझायनींग करतालो पणजे ऑफिसान. आनी त्या नंतर 200-250 अशे वेगवेगळे तरेचे कारागीर अशा सगळ्यांक घेवन थंय एक 1.5 म्हयन्यांत ती वास्तू पूर्ण करतालो. आनी जे दीस ओपनिंग जातालें त्या दिसा ती वास्तू पूर्ण करून भितर वेगवेगळे स्टॉल गोंयांत जे आमचे तरेतरेचे प्रॉडक्ट जे कितें जाता फेणये पासून तरेतरेचे तर डिफरंट प्रॉडक्ट जे आसा तेजो सगळ्याचो डिस्प्ले थंय जातालो. तर ते पेविलियन नंतर डिस्प्ले करप ही गोश्ट हांवें एक 6 वर्सां केलें पेविलियन डिझायनींग आनी इंटरियर डिस्प्ले. आनी त्या नंतर म्हजें काम आसतालें फक्त लोकांक विशिश्ट हेची माहिती जर कितें जाय जाल्यार ती दिणें. हय. आनी हें हांव प्लस फ्लोट डिझायनींग पूण करतालो. आनी अशें करतना एक 5 वर्सां गोंयाक म्हणजे रिप्रेझेंट जें केलां तांकां आंतरराष्ट्रीय बरोबर तांकां बक्षीस मेळ्ळेलें आसा. ह्याचें श्रेय हांव सगळें म्हणजे कशें गोंयचे म्हाजे साथी कारागीर त्या वेळार जे कोण कार्य करताले न्ही तर एकामेकाच्या अनुभवान. पूण अचानक म्हाका निरोप आयलो की वडील तुजे आजारी आसा तेन्ना तूं यो म्हणून.
आनी हांव 84 दिल्लीच्यान डायरेक्ट परत आयलो. पूण हांगासर एक अवघ्या म्हणजे एक 15 दिसांच्या अवधीन वडिलांचें म्हाज्या देहावसान जालें. पूण त्या पयलीं हांवें वडिलांक सांगलें हांव ह्या क्षेत्रांतलो मनीस न्ही पौरोहित्याच्या हेतूंतलो. पूण म्हजें शिक्षण पौरोहित्यांतलें म्हटलें जाल्यार म्हाज्या आज्यान जें कितें म्हाका ल्हानपणांत शिकयल्लें मुंज जातकू एक ठरावीक स्तोत्रां म्हणा जें आवश्यक म्हणजे गांवच्या भटपणाक जें आवश्यक लागता पयलीं पद्दत आसली घरान ते शिकयताले. बेजीक कितें जाय तें हय ती शिकयलें. म्हाजी शिदोरी सांगता. आनी त्या नंतर वडिलां बरोबर इतके वर्सां जो कितें एक्सपिरियन्स म्हणजे वडील करता तें पळोवन जो अनुभव आयल्लो म्हाका तो अनुभव फक्त म्हाजे शिदोरेक आसलो. पूण हांवें वडिलांक सांगलें की हांव हें सगळें पळयतां इतके वर्सां तुमी जें तपा सांबाळ्ळां. आनी त्याच वेळार हांवें नोकरेचो म्हाजे राजिनामो दिलो. नाजाल्यार म्हाजो गॅजेटेड पोस्ट म्हणजे डायरेक्टराची पोस्टाची म्हाजी सगळी फॉर्मेलिटी पूर्ण जावन हांव डायरेक्टर जाल्लो सांगता. तर यंगेस्ट डायरेक्टर 29 वयाचेर हांव सेंट्रल गव्हर्मेंटचो पोस्ट म्हाजो सगळें सिलेक्शन जावन हें जाल्लें. पूण म्हाज्या नशिबाची हें आसली हांवें वडिलांक वचन दिल्ले प्रमाण हांवें राजिनामो दिलो. हांवें रुद्रेश्वरचो संस्थान पुरोहीत म्हणून वडिलांची जागा हांवें सांबाळपाची जबाबदारी घेतली. ओके. सर पूण म्हाका आतां फुडें एक सांगा की तुमी पौरोहित्य चलयलें, तुमच्या वडिलाचो वारसो तुमी फुडें व्हेलो. हय सायड बाय सायड तुमी आपले छंद म्हणून चित्रकलाय तुमची जोपासली, तो छंदूय तुमी जोपासलो, ती आवड तुमी सोडली ना. ती तुमची आवडूय तुमी सांबाळ्ळी, पौरोहित्य सांबाळ्ळें, फुडें तुमची वाटचाल चालू आशिल्ली. पूण आमचे म्हायती प्रमाणे एक मदीं असो हालींच असो एक काळ आयलो की अचानक तुमच्या आयुश्यांत एक वेगळेंच वळण लाभलें की तुमकां कॅन्सराचें निदान जालें. सो तातूंतल्यान तुमी बरे जावन आतां तुमी एक सामान्य आयुश्य परत जगपाक लागल्या. खरें म्हणल्यार हें इतलें सोंपें न्ही. खुबशे जाण कॅन्सर आपल्याक आसा हें कळना फुडें थंयच अर्दो जीव सोडटात. पूण तुमी इतले जिद्दीन त्या कॅन्सरा कडेन लढो दिलो आनी आज तुमी यशस्वी जाले. कॅन्सराक हारोवन तुमी एक सामान्य आयुश्य परत जगपाक लागले. इतलो धीर तुमी कसो कितें म्हणजे ती तुमची त्या जिणे बद्दल मातशें आमकां तर सांगा. सांगता तुका राधिका हां. म्हाजी गाडी रुळार येवपाक म्हाका 12 वर्सां हांव रंग चित्रकार हें विसरलो. तर 12 वर्सांक हांवें रंगाक स्पर्शू करूंक ना. हां हां. आनी ही शिवस्मृती म्हणून जी कितें वास्तू आसा जी 72 जेन्ना हांव पयल्या वर्साक आसलो कॉलेजाक तेन्ना डिझायनींग केल्ली. एक जुनें घर हांगासर म्हणजे वडिलांनी म्हाज्या आपलें एक घर आसचें म्हणून निर्माण केल्ली वास्तू. ज्या जाग्यार सद्या आमी आतां ही गजाली करता. हां. तर हें करता करता सांगता हांव म्हाज्यातलो कलाकार जो आसा न्ही तो म्हाका स्वस्थ बसूंक दिनासलो. पूण हांव स्वताक मारतालो कित्याक सकाळीं उजवाडटकूच ती काळख जायसर लोकांनूच म्हाजो संपर्कानूच फक्त म्हाजो दीस वतालो. आनी म्हाका स्वताचेरूच इतकूय म्हाका चीड येताली न्ही की भितर म्हाजे एक प्रकारची खंत आसली न्ही की कितें उपयोग एक गोश्टीचो. आनी हें करता करता त्या नंतर हे वास्तूचें रिनोवेशन ही वास्तू म्हाजी निर्माण जाली. एक 3 वर्सां म्हाका लागली ही वास्तू पूर्ण करपाक. हेचे डिझायनींग न्ही सगळ्यो गोश्टी हांवें डिग्री घेतकूच जो म्हाजो अनुभव जो आसलो थंय नोकरी करतनाचो जो अनुभव तो सगळो हांवें हांगासर म्हाजो उपयोगात हाडलो. तर फुडें येणारे हे लोक आसा न्ही जे कलाकार आसात तरूण तर तांकां बी म्हाजे सारकी उर्जा प्राप्त जावची ह्या उद्देशान म्हाजी शिवस्मृती हांवें तयार केली. आनी त्या नंतर करता करता म्हाका खरें म्हणजे हांव शिकलो हें लोकां कडल्यानूच. तर म्हजे थंय जे लोक आपले वेगवेगळे प्रकारचे प्रश्न घेवन किंवा शास्त्राचो आधार हे वेगळे वेगळे जश्यो थेरपी आसा. तर हिंदू शास्त्रान आमच्या सांवसारीक म्हणा किंवा मनशाच्यो ज्यो कितें प्रश्न आसा तर शास्त्रान हेका खंयचो मार्ग आसा की ज्याचो अवलंब करतकूच जिवनाचो फुडलो प्रवास सुखकर जायत. आनी हातूनच म्हाजे सकाळीं उजवाडटकूच हांव जो लोकां समोर येतालो न्ही तर सादारण दिसाक म्हाजे मगो 8 तास फक्त कावन्सिलिंगांतूच वताले किंवा लोकांक मार्गदर्शन हय करपाक. बरोबर. तर म्हाजो अनुभवाचें जें कितें हें आसा न्ही तर हांव फक्त लोकांक सांगतलो की अनुभव जर त्या मनशान हें करतकूच तेचें जर हें जालां न्ही तर आपूण तूं तातूंतलो आसूं शकता. आसणें नासणें हें तुज्या नशिबाचो भाग सारकें आसा. सारकें. तर हांवें करता करता शेवट जी हांव चित्रां करूंक लागलो न्ही तर हांव दिसभर लोकांन आसतालो रात म्हजी आसताली. तर तुका सांगपाचें म्हाजें म्हळ्यार हांवें म्हजी चित्रां जीं हांवें आतां पर्यंत केल्या हांवें दिसाची सूर्यप्रकाशान एकूच चित्र केन्ना करूंक ना. हांवें खूब सूर्य काडले. तर सूर्य ही म्हाजी मेन हें सांगता. सूर्य आनी गणपती गणेश तर ओंकार हो जे सगळ्या हेचो विश्वाच्या निर्मितीची जी कितें उगमस्थान तर ओम पासून हे सगळें जें निर्माण जालें. तर कित्याक म्हाका खबर ना पूण सूर्य आनी ओम गणेश हे दोन म्हाजे मगो प्रत्येक हातून म्हणजे म्हाजो उगम थंयच्यान जालो सांगता. तर म्हाज्या हेची कलेची उत्पत्ती खंयच्यान जर जाली न्ही हो हांव विचार करता तेन्ना तर पंचतत्व हे अग्नी जल भू वायू आनी आकाश तर
जन्माक आयल्या नंतर हे जे कितें पर्यावरण हो कितें परिसर तरी सगळीं फुलां पळय खंयच्यान ज्ञान मेळटा. जर हांव जेन्ना शांत बसून विचार करता न्ही चित्रकारची तर विचार जर केलो मनशान न्ही मनीस राग येता तेन्ना खंय वता सांगता. मनीस राग येता तेन्ना एक तर म्हणजे आदार घेता दर्याचो वेळेर वता. एकांत. तर एकांत आणि ताका साथ दिता फक्त म्हणजे शांती मेळूंक शकता फक्त निसर्गानूच. निसर्गान बरोबर. तर शेवट हे पंचतत्व आसा न्ही तर हांव करता करता शेवट विचार करूंक तर ही पांचू तत्वां जी आसा तर सभोवती आपले आसलेलें सगळें वातावरण ही झाडां तर चित्र आतां हांव करता रंग तर ही सगळे रंग खंयच्यान येता तर देवान हे सगळे निसर्गान इतके हे तर खरो शिक्षक किंवा गुरू म्हणटा न्ही ह्या सगळ्या हेचो गो हो निसर्ग आसा. बरोबर. आणि दुसरी गोष्ट इतक्या अनुभवा नंतर हांव एक इतके आतां वाटचाल करतकच शिकलो मगो तर जेन्ना मनीस डिग्री घेता न्ही कोणूय भुरगो जेन्ना शिकता तर ताका दिसता आपणाक सगळें ज्ञान आसा सर्वज्ञानी अशें ताका दिसता. पूण जसो जसो तूं फुडें अनुभवान वता न्ही जसो जसो ह्या अज्ञान ज्ञानाचे तूं जसो जसो शोध घेता जशें तुका कळूंक लागता स्टेप बाय स्टेप तशें तशें तुका कळटा न्ही तशें तशें अज्ञान वाडत वता की म्हाका कांय कळना. शिकतकूच कितें कळटा न्ही जितको तूं शिकत वता तर म्हाका कांय कळना हें म्हाका कळटा सांगता. हें ज्ञान प्राप्त जाता मनशाक की हें इतकें मोठें अवाढव्य हें आसा न्ही वास्ट हें की आपल्या आकलना पलीकडे आसा. तर जितको तूं ताचो शोध घेत वशीत जितकी तुका हेची जाण जायत वचत न्ही तितके तितके तुका तेची वास्तव्यता कळटा. तर तुवें म्हाका विचारलें न्ही कॅन्सर संबंदीच्या हेचेर हय. तर सांगतात तर म्हाज्या ह्याच दिसांनी तकलेन विचार आयलो तर हांव आतां कॅन्सरचो हे सामनो केल्यार एक पोरूं जुलय म्हयन्यान मे म्हयन्यान म्हाका हेची जाणीव जाली. पोरू म्हणल्यार तूं सादारण 2018. 2018 सालान एक जेवतना म्हाका ऑब्स्टेकल जेवतना म्हणजे गिळटना ऑब्स्टेकल येता असो म्हाकाच फील जालें की समथींग इज डिफरंट. म्हणून हांवच म्हाज्या फ्रेंड डॉक्टरा कडेन गेलो फॅमिली डॉक्टरा कडेन म्हटल्यार अशें अशें जाता. डॉक्टरान म्हाका फुडली तपासणी करपाक सांगली. पूण हें करता करता एक निदान जालें की इट इज इसोफोगस कॅन्सर तर अन्न नलिकेचो कॅन्सर. हय. आनी त्या नंतर सगळ्यो गोंयान चांचण्यो ज्यो कितें आसा न्ही त्यो सगळ्यो करतकूच तर म्हाका डॉक्टरान सल्लो दिलो की तूं तज्ञ हेका वचून मेळ. त्या प्रमाण हांव मुंबय गेलो. पूण काका जेन्ना तुमकां पयल्या फावट दोतोरान सांगलें की तुमकां कॅन्सर आसा तेन्ना तुमचें हें कशें आशिल्लें रिएक्शन कशें आशिल्लें तुमकां भंय दिसलो ना की सादारण आतां कॅन्सर म्हणना फुडें एक सर्वसामान्य मनीस रोखडोच जीव सोडटा. राधिका तुका सांगता एक 5 वर्सां पयली गोश्ट म्हणजे 5 वर्स केन्ना म्हाजो आतां 2018 पयली 2012 म्हाजे आईचें निधन जालें. तर वडिलांचें जेन्ना म्हाजें निधन जालें तेन्ना हांव 29 वर्साचो आसलो. त्या नंतर 60 सादारण 60 पर्यंत म्हणजे आईन म्हाका साथ दिली. त्या नंतर आई म्हाजे बरोबर आसली ताका लागून मोठी म्हाका जाणीव जावंक ना की वडील ना हेची. पूण जेन्ना म्हणजे एक 6 वर्सां पयलीं आईचें 2012 सालान आईचें म्हाजें निधन जालें तेन्ना हांव खरो पोरको जालो की जाणीव म्हाका जाली की खंय तरी आतां हांव हे पोकळेन भितर तर मनाचेर एक प्रकारचो की म्हाका म्हाजी सगळीं सुख दुख्खां आसा ती पचोवन जगा समोर नकली चेहरो घेवन उबो रावंक जाय. सामोरो फाल्यांच्या दिसाक म्हाका भविश्य काळाक सामोरो वचूंक जाय. जसो स्टेजीर एक्टर आसता त्या प्रमाण म्हाजी जी कितें दुख्ख म्हणा किंवा जी कितें विवंचन हांवें स्वताच्या कलाकाराक जो कितें दडपलां हें सगळें दवरून अनुभवान जगा समोर उबो रावंक जाय. जगाक गरज जे गोश्टीची आसा न्ही ताका तुवें प्राविण्य दिवंक जाय. बरोबर. त्या प्रमाण हांवें तें दिलें सांगता. म्हणजे हांव स्वताक म्हणजे कंट्रोल करपाक शिकलो किंवा नियतीन म्हाका शिकयल्लो. तितलें काळीज मातशें घट जाल्लें तुमचें. आनी तेन्ना म्हाका म्हाजी सहचारिणी म्हणजे बायलेची साथ आसली सांगता. पूण नशिबान म्हणा वर्सा पयलींच 2017 सालान जुलय म्हयन्यान म्हजे बायलेचें देहावसान जालें. तर तो म्हाजेर जाल्लो दुसरो आघात. आनी त्या नंतर म्हणजे हांव 3 चलयो म्हाज्यो 3 चलयो लग्न करून दिल्ल्यो आसा म्हणून आमी दोगांच आसतालीं. तर आतां हांव खरो म्हणजे एक प्रकारचो विचार आसलो की आतां दोगांच आमी निवांतपणे आतां हांव म्हाजे कलेक म्हणजे न्याय दिवपाक शकतलो. शकतलो. कित्याक सगळें अनुभवान सगळें सुरळीत चलतालें. सगळो सेटअप बसलेलो आसलो. एक जबाबदारी पासून थोडें स्वास्थ्य म्हाका प्राप्त जालें पूण नियतीच्या हातून तें नासलें. तर अशा प्रकारचे आघात सोंसून म्हणजे कशें अनुभवांतल्यान हांव स्वताक सावरपाचो प्रयत्न करतालो. त्यामुळेच फक्त कशें जें कितें आतां पर्यंत हांवें सामोरो गेलो हांव प्रकृतीक त्या हेचेर हांव उबो रावंक शकलो
की ना, तर मनशाच्या हातीन काय नसता, बरोबर. तर प्रारब्ध ही एक वेगळी गोष्ट आसा. कित्याक हांव लोकांक दिसभर जे गोश्टी हे सांगतालो न्ही त्यो हे फावटी स्वता फक्त हांव अनुभवतालो. त्यामुळे हो प्रयोग म्हाजेर जाल्लो आसलो. त्यामुळे हांव फक्त एकूच गोश्ट देवा कडेन देवा म्हाका ह्या गोश्टीक सामोरं वचपाची ताकद दी. म्हाका अजुनूय हें सगळें अनुभवपाचें आसा. ह्या सान्निध्यात अजुनूय म्हाका जिवन जगपाचें आसा. आनी तें एकेच म्हाज्या म्हणजे पॉझिटिव्ह हेचेर तर सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे मगो होकारार्थी म्हणजे मनशान आसणें. बरोबर. कित्याक भंय दिसलो किंवा हें जालें तातूंत निष्पन्न कांय नासता. तातूंत नुकसान तुजें आसता. आनी औषधोपचार म्हणा किंवा हे सगळ्यो गोश्टी ठीक आसा. पूण तातूंत 50% तुका स्वताचें कॉन्फिडन्स लागता. जाल्यारच त्या सगळ्या गोश्टीचो उपयोग जाता. बरोबर. पूण तुम्ही त्या कॅन्सराच्या हातूंतल्यान आतां भायर सरले. आतां तुमी सर्वसामान्य आयुश्य जगता. सो आतां तुमी नेमके फुडें तुमचें हें कितें आसा? कितें तुमी फुडें करपाक सोदता? ध्येय कितें फुडें? तर एक चित्रकार म्हणून म्हाजी आतां पर्यंतची ही वाटचाल. हातूंत म्हाजे 2 म्हत्वाचे संकल्प परिपूर्ण जाले. तर एक 6 वर्सां पयलीं दत्तानुभुती म्हणून हांवें एक दत्ताचेर 6 चित्रांची एक 600 तासाची म्हाजी वाटचाल. 600 तास एक दत्ताच्या म्हणजे दत्तानुभुत्या अनुभवाच्या वातावरणान हांव चित्रकलेच्या हेतून हांवें 600 तास घालयले आनी तातूंत म्हाजी 6 चित्रां निर्माण जालीं. त्या 6 चित्राचें अनावरण म्हाजे जगद्गुरू करवीर पिठाचे शंकराचार्या कडल्यान जालें. तो एक आनंदाची गोश्ट. आनी त्या नंतर म्हाजी सर्जरी जेन्ना म्हाजी सगळी हें ठरली तर म्हाजे तकलेन आसलेलो प्रोजेक्ट मगो तकलेन म्हाजे कशें हे निसर्गा बद्दल इतकें म्हाका आकर्शण न्ही. तर सर्जरी करून येतकू तर घटना म्हणजे हांगा आमची सांखळे शिवाजीच्या पुतळ्याची शिवजयंतीक शिवाजीच्या पुतळ्याची स्थापना जाली. हय. आनी त्या ट्रस्ट निर्मितीच्या निमित्तान जो ट्रस्ट म्हाज्या नांवार केलो गेलो ह्या खातीर दिवचले आमी सगळे म्हणजे मेंबर्स म्हाजे ट्रस्टी आसले. आनी तेन्ना म्हाजे समोर असो एक प्रस्ताव आयलो न्ही की श्री श्री रविशंकर हांचें एक मोठें महाअधिवेशन तेंच्या अनुयायांचें ह्या परिसरांत जाता आनी तांकां कितें भेट दिवची. तर तांकां एक भेट दिवची ह्या उद्देशान तेंचे भितर असो विचार विनिमय जालो की तेंच्या मतान ते म्हाका आध्यात्मीक चित्रकार म्हणटा सांगता असो तांचो समज. तर हांवें केल्ली चित्रकृती तांकां दिवची असो एक प्रस्ताव त्यांनी म्हाजे समोर मांडलो. आनी त्या काळान म्हणजे कशें म्हजे पत्नीचें हें जाल्ल्या कारणान हांव त्या हेतून सेटअप नासलें म्हाजें मायंड. तरी हांवें अवधी मागली की जर एक समजा अजून म्हयनो 1.5 म्हयनो आसा तर हांव प्रयत्न करीन. हांव करिना न्ही पूण जातलें हें 100% म्हाजे कडेन म्हाका विश्वास नासलो आत्मविश्वास नासलो. आनी त्या नंतर स्वताकूच सावरण्या खातीर हांवें आदार घेतलो चित्रकलेचो. तर हे सगळे पंचतत्वाचो आदार घेवन शिवयोग म्हणून एक शंकराचेर चित्र करपाची हांवें एक तर स्वताचें सगळें हें विसरपा खातीर हांव त्या योगान भितर म्हणजे हय. शिव ह्या हेचेर म्हणजे शिव हे पंचतत्व सांगता. शिव हे तत्व आनी देवळान जो देव आसा न्ही तो शंकर. शंकर हो देव आनी शिव हे तत्व. तर हे सगळे त्रिमुर्ती जी म्हणटा ब्रह्म विष्णू आनी शिव हे सगळे ह्या पंचतत्वाचे निर्मिती विध्वंस हे सगळे हेचे म्हणजे ही सगळी सायकल जी आसा न्ही त्याचो उगम आनी अंत ह्या सगळ्या हेचो हें शिव. तर हांव स्वताक सावरपा खातीर हांव तें हें करीत गेलो आनी हांवें एक प्रयोग करपाचो ठरयलो. तर हांवें एकूच चित्र मगो म्हाजे पयलीं शिवा हेचेर केल्लें एक शंकराचेर चित्र आसलें तेचे हांवें 5 प्रतिकृती काडल्यो प्रिंट काडले आनी म्हाजे मित्र आर्टिस्ट जे आसा हय. तर एकाच चित्राचेर 5 कलाकारांनी चित्र काम करपाचो एक प्रयोग केलो. जातूंत पयली हें संकल्पना म्हजी आसली. पयलें चित्र निर्माण करणारो हांव आसलो. हांवें 3-4 वेगळ्या वेगळ्या कलाकारांक चित्रां दिलें. तुमी तेचेर जाय तें तुमकां जें दिसता तें करपाचें आनी ठरावीक अवधीन म्हाका चित्र हाडून दिवप जेचेर शेवट हांव काम करतलो. चित्र म्हाजें आसतलें पूण म्हाका मदले हातून तुमचे वेगळे तुमचें म्हाका तत्व पळोवंक जाय की तुमचे दृश्टीन एक वेगळो खेळ खेळपाचो ठरयलो. तुमची आयडिया कितें? हां. तर हें अशें करता करता 1000 तासांची म्हाजी परिक्रमा हांवें त्या हेतून शिवतत्वाचेर 1000 तास काम केलें. मदीं बऱ्योच अडचणी आयल्यो चित्र करतना सांगता वेगवेगळे तरेचे म्हणजे पूण करता करता जेन्ना म्हाजी चित्र जावंक लागली अशा प्रकारे सादारण 30 चित्रां म्हाजे कडेन पंचतत्वाचेर तयार जाली
आणि हे सगळें चित्र पूर्ण करता करता शेवट हांव सगळें रातचेंच काम करता रातचे 10 तास 12 तास अशें पहाटेपर्यंत हांव काम करी तर अशें सगळीं चित्रां पूर्ण जातकीर एक तरेन हांव समाधानी आसलो की म्हज्या हातीन कितें तरी जालें आतां ह्यातूंतलें खंयचें हांव दिवंक शकता आसतना एक दीस राती 3:30 वरांचेर जेन्ना हांव चित्राचेर काम करी म्हजे समोर अशा प्रकारची एक विभूती उबी रावली न्ही खूब तुवें शंकराचेर चित्रां केलीं आपलें एक चित्र कर न्ही हां म्हणून साक्षात शंकराचार्याची एक विभूती म्हाजे समोर उबी रावल्या आनी हांव त्या धुंदीत भितर हांव सांगता की करता म्हणून प्रयत्न करता करीन म्हणून सांगलें आनी त्याच क्षणाक मुगो एक शंकराचें म्हाजे समोर चित्र आसलें हांवें तेचेर तकलेर तेचे म्हणजे जी ते कफन हें घेता तेंचो जो वेश आसता न्ही हांवें शंकराच्या हेचेर ते कपनी काडली तकलेर सांगता भगवी आनी त्या नंतर एक 2 दिसांनी एक 18 तास काम करतकूच शंकराचार्याचें चित्र म्हाजें पूर्ण जालें तर म्हाजे कल्पनेंतले शंकराचार्य अशें न्ही की शंकराचार्य अशें न्ही पूण त्या वेळार मनान विचार आयलो मुगो हें चित्र म्हाजें शंकराचार्या कडल्यान अनावरण जावचें सांगता म्हाज्या गुरूचे कडल्यान ह्या चित्रांचें म्हाज्या शिवयोगाचें अनावरण जावचें अशी एक मनान इच्छा पूण ही जाली एक कशी सामान्य मनशाची कल्पना शंकराचार्य खंय तर एक चित्रकाराची म्हाज्या मनान इच्छा जाली की हें म्हाज्या गुरूच्या हातीन अनावरण जावचें पूण योगायोगाची गोश्ट म्हणजे आमचे श्रृंगेरी पिठाचे शंकराचार्य श्री श्री विद्याभारती जे आतां 2 म्हयन्या पयलीं गोंयांत तेंचें येणें जालें वेगळ्या वेगळ्या हेतून आनी तेंची जी हांगासर तेणी परिक्रमा केली तातूंत अनुयायांचे इच्छे प्रमाण म्हजे हे वास्तूक तेणी भेट दिली आनी म्हाज्या सगळ्या त्या चित्राचे स्पेशली शंकराचार्याच्या चित्राचे किंवा म्हाज्या सगळ्या चित्रकृतींचें अनावरण करून आज म्हजे कडेन ते चित्र शंकराचार्यांची चित्रकृती आनी वेगळी शिवकृती अशी दोनूय चित्रां मठान आसा जी शंकराच्या आमच्या श्रृंगेरी मठान म्हाजी आतां तर गोंयचो कोणूय गेल्यार तर हांवें गोंयचें रिप्रेजेंटेशन शंकराचार्याच्या मठान म्हाजे चित्रकलेच्या हातून जालें माध्यमांतल्यान हो म्हाजो आनंदाचो दुख्खाचो भितर म्हणजे कशी दुसरी बाजू म्हाजी हातून अनुभवलेली सोदून काडलो हां तर अशे हे असामान्य चित्रकार म्हणटात तांचे कडेन आज आमच्यो गजाली जाल्यो आनी खुबशे अनुभव आमकां काकान सांगले आनी तांचें जें पुराय आयुश्य आसा तें खरें म्हणल्यार आमचे सारकेल्या सामान्य मनशांनी देख घेया सारकें कारण दुख्खांतल्यान सुद्दां सूख कशें सोदून काडूं येता हाजें मुर्तिमंत आनी जिते जिवे उदाहरण म्हणल्यार खेडेकर काका जे आज आमकां हांगा लाभले तांणी आज गजाली आमचे बरोबर केल्यो आनी ह्या गजाली भितर तांणी आपलें पुराय आयुश्य आमच्या मुखार उबें केलें जें इतलें सोंपें नाशिल्लें आयुश्य तांच्या खातीर जगप ते एक कलाकार चित्रकार आनी वेवसायान ते पुरोहीत पूण हे पौरोहित्य करता करता तांणी आपलो छंद सोडलो ना आनी इतली सुंदर अशी तांची जी चित्रकला आसा जी प्रत्येक चित्र तांचें कितें तरी सांगून वता आनी काकांचो सहवास लागप म्हणल्यार आमच्या भितर एक सकारात्मक उर्जा तयार जाता अशें हे हास्य मुखामळाचे शिवानंद खेडेकर काका हांकां हांव प्रुडंटाच्या वतीन खूब दीर्घायुश्य मागता आनी तांणी मुद्दम जावन आज आमकां वेळ दिलो आनी आपली जिविताची जी काणी आसा ती आमच्या बरोबर शेअर केली आमकां सांगली तशेंच आमकां एक प्रेरणा दिली अशें ह्या शिवानंद खेडेकर काकाक हांव परत एकदां दीर्घायुश्य मागता आनी प्रुडंटाच्या वतीन तांचे उपकार आठयता देव बरें करूं काका नमस्कार राधिका आणि सगळ्यांचे आभार नमस्कार